स्पीकर सर, बाब निलेश काब्राल हे डबल इंजिन चलना, एक्सपिडायट जायना म्हणून काळें घालून आयला पळय, प्रोटेस्ट ताजो. मी म्हणिल्लें प्रोटेस्ट ना म्हणून तो आतां बेजार जावन काळें घालून आयला. स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्याचें एटेन्शन ड्रॉ करूंक सोदतां. ताणें एक हेड ऑन दिल्लो 29 ऑगस्ट 2022. 29 ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं. तुवें हेड ऑन दिला, जंय तुवें म्हणलां की 1 मॅन कमिशन आपल्यान जर अपॉयंट केला इतल्याच खातीर की जेन्युइन ओनर जाका सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसा ताणें डायरेक्टली आपली ओनरशीप कमिशन ऑफिसान वचची आनी प्रूफ करची आनी तें ताका रिवर्ट जातलें म्हणून. स्पीकर सर, सबसिक्वंटली आमी जें आतां उलयलां ताजेर अशें कळटा की ते कमिशनाक ती पावर नाशिल्लीच. कमिशनाची डायरेक्ट पावर जी तुवें उत्तरान दिल्या ती अशी आहा की आयडेंटिफाय लेकुना इन डिपार्टमेंट प्रोसिजर्स. सो कमिशन म्हणटा तें ओगीच येदो व्हडलो आवाज केलो आनी लास्टाक कांय ना, तें पोचेक जालें. ते कमिशनान फक्त तुका रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्टाचो अर्थ ना, कित्याक ती जमीन परती कोणाच्या नांवान आयली ना. स्पीकर सर, जुलियस सीझर म्हणून जो एक व्हडलो राजा आशिल्लो तातूंत लॅटीन भाशेन एक उतर आहा, वेनी विधी विसी म्हणून. म्हणजे ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड. त्या भशेन एक कमिशन केम, टू कमिशन अँड वेंट. कांय जालें ना तातूंत. कमिशन आयलें, कमिशनान कमिशन घेतलें आनी कमिशन गेलें. जमनी तश्योच आहा. 22 FIR जाल्या आउट ऑफ 93 केसीस आयडेंटिफाय जाल्ल्यो, तातूंत 22च FIR रजिस्टर्ड जाल्या. स्पीकर सर, हाजो अर्थ असो की 2 वर्सां आमी टायमपास केलो आनी जे लोकांक जमीन परती मेळूंक जाय लिगल वेन ते आतां हायकोर्ट अप्रोच करतात, ना जाल्यार तो सांगता तांकां कलेक्टरा म्हऱ्या वचून केस घाल म्हणून. जाल्यार कमिशनान इन्क्वायरी कित्याक केली? इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. बिकॉज ही केम, ही सॉ, ही टूक कमिशन इन इव्हेंट आनी काय केलें ना ताणें. स्पीकर सर, हांव मागता हाजेर मुद्दाम CMन सांगचें कितें जालें कमिशन येवन आनी कितल्या लोकांक न्याय मेळ्ळो एक केस सोडून. स्पीकर सर, म्हणजे ताका आमी SIT कमिशन करपाक नाका आसलें, SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म करपाक नाका आसली. म्हणजे जवळपास आतां ज्यो 94 किंवा 110 लोकांनी ज्यो कंप्लेनी दिल्यो त्यो करूंक नाका आसल्यो. जांकां आमी सस्पेंड केले तांकां करपाक नाका आसलें. जांकां करूंक नाका. जमीन कितल्या लोकांक परत्यो मेळ्ळ्यो? तुजो 29 ऑगस्ट 2022 हेड ऑन क्लियर तुवें सांगला. असेंब्ली सेशना एंटायर रिपोर्ट दिता म्हणला ऑनरेबल चेयरमन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तू मंत्री न्ही, आन्सर दिव नाका. तू मंत्री न्ही. स्पीकर सर, हांव विजयाक परते विचारता. म्हणजे आमी दोळे धापून ज्यो लोक जमनी चोरताले त्याच्या खातीर वग्गी बसपाचे. तशें न्ही, तुवें दोळे धापून तुझे दोळे उगडे आसून कांय जावं ना. स्पीकर सर, हांवें SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म केले म्हणून तर इतक्यो सगळ्यो केसी रजिस्टर्ड जाल्यो. आतां इतक्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड केसीस जाल्या उपरांत अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस म्हणजे हाजो फुडें कितें करपाक जाय आसलो? एका 1 मॅन कमिशन घालपाकूच जाय. तो म्हणटा पळय न्ही, 1 मॅन कमिशनाच्या उपरांत तांणी सजेशन्स दिल्या. सजेशन पूण तुवें 19 ऑगस्टाक कितें सांगलें? स्पीकर सर, आय डोंट माय फीट. ताका बस म्हणून सांग. ताका बस म्हणून सांग. बसला जावं. सारको बस. तूं मातसो अर्दो बसपाचें. अर्दूच बसूंक जाय, टाक करून उबो रावंक जाय. हय, नाजाल्यार बसता सारको बसायना आनी उबोय रावना. ताजो मदींच तो. स्पीकर सर, आमी जे SIT कमिशन फॉर्म केल्या उपरांत तांच्यांनी जी सजेशन्स दिल्या त्या सजेशन्स फॉलो करता आसतना आमकां लोकांच्यो जमनी ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो जमनी सगळ्यो लोकांक परत दिवपाक जाय, त्या खातीर तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या. ताणें जे निलेशान जे हांगासर आमकां प्रश्न विचारलेलो तितूंत तेंच्यांनी म्हटलेलें की ट्रिब्युनल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करतले काय कितें. आतां तें सांगता आसतना हांवें सांगलां ऑलरेडी आमी बील जे आहा तें प्रेजिडेन्शियल एसेंटाक गेला, त्या खातीर आमकां ट्रिब्युनल वेगळें आत्तां फॉर्म करूंक मेळना. दॅट इज वन. हितूर 2 गजाली आसा. एक प्रायवेट लोकांच्यो लँड आनी दुसरी नो मॅन लँड. आतां प्रायवेट लोकांची लँड जी आसा पळय न्ही, हांवें आतांय सांगलां, इन केस आमकां जर प्रेजिडेन्शियल एसेंट मेळोन जर वेगळे ट्रिब्युनल फॉर्म करूंक मेळना आसत जाल्यार एक वेगळो कोर्ट डेजिग्नेट करून तितक्या जाणांच्यो केसीस त्या कोर्टा कडेन दिवन त्यो एक्सपर्डायट करून तांकां तेंची लँड परत दिवप हो सरकाराचो फोकस आसतलो ह्या हेजेर. दुसरें, नो मॅन लँड जी आसा ती नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक घेवपाक जाय, ती प्रायवेट मनशाची जावंक शकना. म्हणून आमी सांगलां की ऑलरेडी परत हितूर अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही आमी गोवा रिक्विजिशन, आमी दुसरो ह्या रेव्हेन्यू बिलांत अमेंडमेंट हाडटा जेणे करून आमकां नो मॅन लँड जी आहा ती गव्हर्मेंटाक घेवपाक मेळपाक जाय. हे दुसरें. आतां तिसरो, जो कोण हायकोर्टात वचून आपले परत तेजेर क्लेम घातले आसत जाल्यार तेजी लँड ताका मेळूं शकता, हो तिसरो विशय आसा. त्या खातीर तो जे म्हणटा
म्हणजे वन मॅन कमिशन घालून स्पीकर सर वन मॅन कमिशन जर घालूंक नासलो जाल्यार इतकी सगळी सजेशन्सूय येवची नाशिल्ली देर शूड बी द म्हणजे हेजी सजेशन आनी बाकीची तांकां लँड रिवर्ट करपाक हाची गरज आशिल्ली